शिक्षणाच्या मळार मोलाचो वावर आणि योगदान आशिल्ले शिक्षणतज्ञ आणि नामनेचे नट भिकुपय आंगले संवसाराक अंतरले। मंगळारा सकाळी तांकां मरण आयले। भिकुपय आंगले 94 वर्साचे। ताणे इंग्लिश, कोंकणी, मराठी आणि हिंदींतल्यानूय लेखन केला। तांचेर बुधवारा मडगांवां पाजीफोंडांतले मसण भुयेन निमाणे संस्कार जातले। विधानसभेनूय आंगलेक आर्गां ओंपली। विथ द परमिशन ऑफ द चेअर म्हाका एक मेसेज मनोहर पर्रीकर आमचे चीफ मिनिस्टर आसा तांणी दिल्ली आसा ते ॲड करपा खातीर। चीफ मिनिस्टर श्री मनोहर पर्रीकर हॅज डीपली कंडोल्ड द सॅड डिमाइज ऑफ एज्युकेशनिस्ट, theatre personality and acclaimed Marathi writer Sri Bhikupay Angle, who passes away the age of 90 today morning after a brief illness at his residence in Margao. So हेही तुम्ही म्हणजे हे इन्क्लूड करचे आणि भिकुपय आंगले हे इन्क्लूड करचे आणि ह्या सगळ्यांक एक मिनटाची श्रद्धांजली खातीर सगळ्यांनी उबे रावचे। खुरीस घुमटी मोड तोडीच्या प्रकरणांनी धरिल्लो आरोपी फ्रांसिस परेर 11 केशींनी निर्दोष सुटलो तरी अजूनही 7 केशींनी सुनावणी उरल्या। निर्दोष सुटला तरी ताका धरीत सावन खुरीस घुमटी तोड फोडीच्यो घडणुको बंद जाल्यात। 19 केशीचो निकाल लागल्या उपरांत सरकार ताचेर विचार करतलो म्हूण विधानसभेचो कार्यवाहक मुख्यमंत्री सुदीन ढवळीकारान जाप दिल्या। फ्रांसिस निर्दोष जाल्यार ही कर्मां करपी आनी कोण तरी मेकळो आसा म्हूण बाबून इशू हाडिल्लो। Anxiety in the minds of the peace-loving people of Goa about the failure of the government in nabbing the right culprit involved in the desecration of the various crosses and other religious structure in the state of Goa. Speaker sir, I गेल्ले सेशनाकय जुरोवर मेन्शन आणि कॉलिंग अटेन्शन हाडले हाजेर। हांव नदरेक हाडून दिवंक सोदता सभागृहाच्या की गेल्ले फावटीचे इतले क्रॉसीस आनी बाकीचे मोडतोड जाल्ली ताजे खातीर एक मनशाक त्या टायमाचें व्हडलें सेशन जेन्ना आसलें असेंब्ली तेन्ना कोणाक तरी दवरलेलो आनी एक गोंयच्या लोकांक एक हें रिलीफ शी मेळ्ळी की कोण हे क्रॉसीस जे रिलिजियस स्ट्रक्चर जो डेमोलिश करता मोडटा ते कोण तरी दवरला म्हणटकीर आतां आनी हें आनी फुडें घडचें ना। पूण ताजे नंतर एक केस जाली ती गजाल वेगळी। पूण आतां जो मनशाक धरप जाल्लें तो आतां 11 केशींनी सुटलो। तो बॉय म्हणून जो फ्रांसिस पेरेर जो मनीस आसा तो 11 केशींनी सुट्टा। सगळ्यो सालसेटीच्यो केश्यो 19 केशींतले आउट ऑफ 19 11 केशींनी तो सुटलो जाल्यार हे मोडतोड करपी मनीस आनी कोण आहा जालो? ह्या लोकां भितर आतां भिरांत निर्माण जाल्या। अजुनूय मनीस आसा जालो की हो मनीस ज्या मनशाक धरला पुलिसांनी तो मनीस सुटत आसा जाल्यार आनी कोण तरी मनीस आसतलो। आतां लोकां भितर एक भिरांत जाल्या की आनी खंयची मोडतोड जातल्या तेजे फुडें की तो मनीस तर कांय ना प्रूफ ना म्हणून सुटत आसा। ओके, पण हेजे फाटल्यान आनी कोण आसा कितें? तो कितें सांगता हें बरोबर आसा। पूण त्याच बरोबर 19 केजीस चार्जशीट जाल्या आनी ज्या दिसा ताका भितर उडयलो त्या दिसा पासून हें बंद जालां। हो एक प्रश्न आसा, हें बंद जालां आतां पासून। त्या नंतर काय अजून पासून काय ना। दुसरी गोष्ट एक मिनिट तो जो सुटला ड्यू टू इनसफिशियन्स वेरेज 7 केसीस आर स्टील पेंडिंग ट्रायल इन द डिफरंट कोर्ट्स इन साऊथ गोवा। हे जातकीर आमी उलोवया सभागृहांत आनी पूण दुसरे जायसर रावतले कित्याक हो सुट्टा जाल्यार म्हणून आनी कोण तरी आसा पळोवपाची गरज आसा। हांवें सांगलें आमचो विजिलन्स सगळे कडेन चालू आसा। पुलीस गाडयो घेवन भोंवता, रातचे गाडयो घेवन भोंवता, प्रश्नच येना। घेवया एक ब्रेक।